साद्या काळाचो 19वो आयतार. पयलें वाचप रायाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. तो अरण्यांतल्यान एका दिसाची वाट समकून गेलो. थंय तो एका रुखापंदा बसलो आनी मरणाक आशेलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, हें फुरो, म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्हय. तो आड पडलो आनी त्या रुखापंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका आपुडलो आनी ताका म्हळें, उठ आनी खा. ताणें आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताच्या माथ्या लागीं इंगळ्याचेर बाजिल्ली एक बाकरी आनी उदकाचें आयदान पळयलें. ताणें खेलें आनी तो पियेलो. आनी उपरांत परतून आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत दुसरे फावटी आयलो आनी ताणें ताका आपडून म्हळें, उठ आनी खा, नातर वाट तुका भोव लांब जातली. तो उठलो, ताणें खेलें आनी तो पियेलो. ह्या खाणाच्या घटायेन तो 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगराक चलोवन गेलो. देवाचें उतर. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. मुझे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका तळ्यान आमी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतले ताणें म्हाका दुसरें वाचप सांपावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. देवाच्या पवित्र आत्म्याचें मन तुमी दुखयनाकांत, कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुमी आपणाची म्हूण कळीत जावचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या. दुस्मानकाय, राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हंकारी उलोवणें, निश्कुचार आनी एकामेकाची निंदा हें सगळें तुमी पयस करा. बदलाक एकामेका थंय दयाळायेन आनी कणवळायेन चला.
क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बोगसिल्ल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाची जावन एकामेकाक बोगसिया. तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो. तशेंच तुमी मोगान जियेया. देवाचें उतर. सान जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. आपूण सर्गीं थावन देंवल्लो उंडो म्हूण ताणें सांगलें देखून देव जेजूक पुरपुरूंक लागले. ते म्हणाले, हो जुजेचो पूत जेजू न्हयवे? हाच्या आवयक आनी बापायक आमी वळखनाव गाय कितें? तर आपूण सर्गीं थावन देंवून आयला म्हणून हो म्हणटा जाल्यार कशें? जेजून तांकां जाप दिली, तुमी एकामेकाक गुणगुणनाकांत. म्हाका धाडल्ल्या बापान ताका सरशीं ओडले खरीत, कोणूच म्हजे सरशीं येवंक शकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्तां देवा लागचें खुद शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे थावनच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हूण न्हय. जो कोण देवा थावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण सत म्हणटा ताका सासणीक जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मन्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गार थावन देंवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणीय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गीं थावन देंवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.